लुका प्रमाणे सुवार्ता अध्याय 8 जेजूचो पाटलाव केल्ल्यो स्त्रियो। उपरांत जेजू प्रसंग करीत आनी देवाच्या राज्याची बरी खबर परगट करीत शहरान शहर आनी हळ्ळेन हळ्ळी पयन करून गेलो। 12 जण शिस ताचे सांगाता आसले। देवसारांच्या उपाद्रांत थावन सोडयलेल्यो आनी पिडे शिडेंतलो घुण जाल्ल्यो थोड्यो स्त्रियोय ताचे सांगाता आसल्यो। 7 देवसारा थावन सुडका जोडलेली मगदलाची मोरी, कुजा नावाच्या हेरोदीच्या कारभार्याची बायल जुवान, सुजान्ना आनी हेर 12 जाणां ही आपल्या दुडवा बदकान जेजूच्यो आनी ताच्या शिसांच्यो गरजो सुदारसिताले। वंपियाचे वपार। जायत्या शहरांत थावन लोक जेजू सरशी येताच आसलो। अशे लोका जमो चडात येताना जेजून तांकां ही वपार सांगले। एक वंपी आपले भी वंपूंक भायर सरण गेलो। तो वंपताना तांतले थोडे मेरेर पडले आनी ते मस्तन गेले आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन केले। हेर थोडे भी कडपी सुवातेर पडले, ते किरलाले पूण शेळ नातलेले वरवीं करपोन गेले। हेर थोडे कांठ्या झडकुठा मध्ये पडले। कांठ्या झाडां ताचे सवे वाडताना ताका तांणी अडचण मारले। आनी हेर थोडे बरे सुवातेर पडले आनी थंय ते वाडोन 100 वांट्यांनी फळ दिवंक पावले। इतले सांगून ताणें व्हडल्यान म्हळें, आयकूंक कान आसात तो आयकूं। ही वपार कित्याक? हे वपारीचो अर्थ कितें म्हणून ताच्या शिसांनी ताचे लागीं विचारलेल्या वेळार ताणें जाप दिली। देवाच्या राज्याचे गुठ समजूंक तुमकां फावो जाला, पूण हेरांक ते वपारींच्या रुपार दिल्यात। अशें तांणी पळयल्यारी तांकां दिसचें ना, तांणी आयकल्यारी तांकां समजोंचें ना। जेजू वंपियाचे वपारीचो अर्थ सांगता। हे वपारीचो अर्थ असो, भी म्हळ्यार देवाचे उतर। मेरेर पडलेले भी म्हळ्यार उतर आयकतात ते, पूण तांणी सतमानून बाचावी जोडिनाशें देवसार येवन तांच्या काळजांतले उतर तक्षण काडून व्हरता। कडपी सुवातेर पडलेले भी म्हळ्यार उतर आयकून संतोषान ते मानून घेतात ते, पूण तांचे थंय पाळ रोंबा नातलेले वरवीं ते थोडोसो काळ सतमानतात आनी थाळणी आयलेल्या वेळार ते सोडून सोडतात। कांठ्या झाडां मध्ये पडलेले भी म्हळ्यार देवाचे उतर आयकताले हेर थोडे, पूण हे जिणयेच्यो राठावळी, ग्रेस्तकाय आनी कुशालायो हांकां चिरडितात आनी तांचें फळ पिकोवंक सोडिनात। शेकी बरे सुवातेर पडलेले भी म्हळ्यार देवाचे उतर आयकून
बोऱ्या आणि उदार काळजान ते सांभाळतात आणि थिरासानेन फळ दितात ते. दिवठने वयलो दिवो. कोणी मनीस दिवो पेटोवन तो तोपल्या पोंदा धांपेना वा खटल्या पोंदा लिपयना. बघार घरा भितर सरतेल्यांक उजवाड दिसाशे दिवठोनेर तो दवरता. धांपून आसलेले कसलेंच उगडापे जायनासतना उरचे ना आणि लिपोन आसलेले कसलेंच कळनासतना वा उजवाडाक येनासतना रावचे ना. देखून तुम्ही कशे आयकतात ते विशीं सत्राय घेया. कित्याक जाचे लागीं आसा ताका आनीकय मेळटले आणि जाचे लागीं ना ताणे आसा म्हूण चिंतलां तेय ताचे लागचे काडून व्हरतले. जेजूची आवय आणि भाव. जेजूची आवय आणि ताचे भाव जेजूक मेळोंक म्हूण आयली. पूण लोकांचे केटी नेमथी तांकां ताचे सरशीन वसोंक जाले ना. देखून तुजी आवय आणि तुजे भाव भायर रावल्यांत तुका पळोवंक अपेक्षितात म्हणून कोण एकल्यान ताका सांगले. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, जी कोण देवाचे उतर आयकून ते बरे करतात तींच म्हजी आवय आणि म्हजे भाव. जेजू वादळ थंड करता. एक दीस जेजू आपल्या शिसा सांगाता दोनेर सोडलो आणि आमी सरोवराचे पलतडी या म्हणालो. तशे ते भायर सरले. मुखार वेता वेता जेजूक न्हीद पडली. तितल्यार सरोवराचेर एक जड वारें मारूंक सुरू जालें. दोनी भितर उदक भरून ते सर्व व्हड आपायांत पडले. शीस जेजू सरशीन आयले आणि ताका जागोवन, मेस्त्री मेस्त्री आमी बुडता म्हणून बोबाटले. जेजून उठोन वाऱ्याक आणि उसांबळ लारांक बेश्टायले. तेदवा वारे वादळ रावले आणि सक्कड शांत जाले. उपरांत ताणे शिसा लागीं विचारले, खंय आसा तुमचो भावार्थ? शीस भियेवन तशे आजाप जावन एकामेका म्हणटाले, हो तर कोण जायत? वाऱ्याक आणि लारांक सयत तो फर्मायता आणि तीं ताका काल जातात. देवसार लागल्याक बरो करता. अशें जेजू आणि ताचे शीस गालिलेया सरोवराचे पलतडी आसलेल्या गेरगेसानाच्या गांवांक येवन पावले. जेजून दोनेर थावन पांय तडीर घाल्लेस देवसार लागल्लो शारांतलो एकलो मनीस ताचे मुखार आयलो. जायतो काळ थावन तो आंगार वस्त्र दवरिनातलो आणि घर सोडून गोरी आणि जियेतलो. जेजूक पळयतास ताणे किक्राट्यो मारल्यो आणि ताचे मुखार सरपडून व्हडल्या थाळ्यान तो म्हणालो, म्हजे खबरेक तूं कित्याक आयलाय? जेजू परमोन्नत देवाचा पुता, उपकार करन
म्हाका तो पिडाय नाका। जेजोनो ताका त्या मनशा थावन भायर सरोंक येदोळ फर्मायलेले देखून ताणें अशें म्हळें। साबार फावटी ताच्या आंगार देवसार आयिल्ल्या वेळार ताचे हात पांय सांकलेनी बांदून ताका पार्यांत दवरल्यारी तो बांदपास तुटयतालो आनी देवसार ताका अरण्याक आंबोडतालो। तुझे नांव कितें अशें म्हणून जेजोन ताका विचारलेल्याक सैन म्हणून ताणें जाप दिली, कित्याक जायते देवसार ताचे भितर प्रवेश जावन आसले आनी आपणाक पाताळाक वचूंक ताणें फर्मायनाये म्हणून ते जेजू लागीं परत लागले। थंयच लागसार दुकरांचो व्हड एक हिंड दोंगरा कडच्यार सरोन आसलो। त्या दुकरान थंय प्रवेश जावंक आपणाक रजा दिजय म्हणून देवसार जेजू लागीं मागी लागले आनी ताणें तांकां रजा दिली। तितल्यार ते देवसार त्या मनशा थावन भायर सरन दुकरां भितर प्रवेश जाले। तेदवा तो दुकरांचो हिंड दोंगराच्या कडशा वयल्यान सरोवरांत उडोन उदकांत बुडोन नास जालो। घडलेली ही संगत देखताच दुकरांक सरयतले पळन धांवले आनी शहरांत आनी नाडांत ही खबर सांगी लागले। कितें घडलां तें पळोवंक लोक भायर सरन आयलो। जेजू सरशी आयिल्ल्या वेळार जाचे वयले देवसार सुटलेले त्या मनशाक आतां तकलेंत समा आसलोलो नेसून भी जेजूच्या पांया सरशी बसलोलो तांणी देखलो। हें पळोवन ते भियेले। तवळ घडलेले संगत दोळ्यांनी पळयल्यानी देवसार लागलोलो कसो बरो जालो म्हणून तांकां सांगलें। तितल्यार भियान तरतरलेल्या गेरगेसेन गांवच्या सगळ्या लोकान ताणें थंयसो वचाजय म्हणून ताचे लागीं विनंती केली। जेजू दोणेर सोडून फाटीं भायर सरलो। तवळ जाचे वयले देवसार सुटलेले तो मनीस आपूण जेजू सांगता येता म्हणून परत लागलो। पूण जेजून ताका फाटीं धाडलो म्हणून तूं तुज्या घरा फाटीं वच आनी देवान तुका कितें सगळें केलां तें सगळ्यांक सांग। तो गेलो आनी शहराच्या सांदी मुळ्यांनी वचून आपणाक जेजून केल्लें तें सगळें गाजोवंक लागलो। जायराची धूव आनी रक्तस्रावाची स्त्री जेजू फाटीं येतस ताची वाट पळयत रावल्ल्या लोकांच्या जम्यान ताका संतोषान स्वागत केलो। तेदवा थंयच्या सिनागोगाचो जाहीर नांवाचो अधिकारी थंयसर येवन जेजूच्या पांयांक पडलो आनी ताणें आपणाच्या घरा येजय म्हणून परतूंक लागलो। कारण सुमार 12 वर्सां प्रायेची ताची एकलीच धूव मरणाचे थंडेर आसली। जेजू भायर सरन वेता आसतना
लोकाचे केठीन चिरडा थालो 12 वर्सां थावन रक्तस्रावाचे पिडेन कष्टातली एक स्त्री आसली आणि तिका गुण करूंक खंयच्याय वैजा निमती जालें ना। तिने जेजूच्या फाटल्यान येवन ताच्या वस्तुराचे देगेक हात लायलो आणि तेच घडये तिच्या रक्ताची झर सुकली। तेव्हा जेजून विचारले, कोणे म्हाका हात लायलो? सक्तांनी आपणे न्हय म्हणून सांगतास, पेद्रो म्हणालो। मेस्त्री, लोक सकड तुजे भोंवतणी वेडो घालन तुज्या आंगार पडता। पूण जेजू म्हणालो, कोणेपणी म्हाका हात लायलो ते खंडीत, कित्याक म्हजे थावन सकत भायर गेली ते म्हाका कळ्ळां। तवळ ती स्त्री आपणे केल्लें तें आनी गुपीत दवरूंक जायना म्हूण समजून कांपोन मुखार आयली आनी जेजूच्या पांयां पडली। खंयच्या कारणा पासत आपणे ताका हात लायलो आनी कशी तक्षण आपूण बरी जाली तें ती सक्ता हुजीर सांगी लागली। तवळ जेजू तिका म्हणालो, धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, समाधानान वच। जेजू अशें उलोवन आसतनाच सिनागोग अधिकाऱ्याच्या घरांतावन एक जण आयलो आनी जायराक सांगी लागलो, तुजे धुवेन प्राण केलो आनी मेस्त्रीक दोसचे नाका। हें आयकून जेजू जायराक म्हणालो, भिये नाका, तुवें सतमनल्यार मात्र सय आनी तुजी धूव बरे जाताली। जेजू घरा पावल्या उपरांत पेद्रो, जुआंव, जाकोब आनी सलयेची आवय बापूय हांचे भायर दुसऱ्या कोणाकी आपणा सांगाता भितर येवंक ताणें सोडलें ना। हेने सकडी मरण पावल्ले सलये खातीर रडून विलाप करतले। पूण जेजू म्हणालो, रडा नाकात, सले मरूंक ना, ती न्हिदल्या। हें आयकून ते सकड ताका हांसले, कित्याक सले मेल्या म्हूण ते जाणासले। तवळ जेजून सलयेच्या हाताक धरून व्हडल्या थाळ्यान म्हळें, सलये उठ। तिचो उस्वास फाटी आयलो आनी ती तक्षण उठली। तिका कांयपणी खावंक दिसय म्हणून जेजून तांकां सांगलें। सलयेची आवय बापूय सगळींच विस्मीत जाली, पूण घडलेली संगत कोणाकच सांगिनाये म्हणून जेजून तांकां ताकीद दिली। आमेन।